São José, Maria sua pati, Jesus sua bapui, सुवार्थेंत एकी उतर उलयना. सुवार्थेंतलो मौन मनीस तो. सुवार्थेंत जेजूच्या जल्मा विदेशी बुडवे उलयतात, गोवळी उलयतात, स्नानीक जुवांची आवय बापूय उलयतात, प्रायस्त प्रावादीन अण्णा प्रावादी सिमियांव सयत उलयतात. पूण जुजे मौन. जुजे आयकता मात्र आनी आपणे आयकल्लें पाळता. देवाची खुशी कळीत करच्याक संदेश दिवन सुवार्थेन 3 पावटी जुजे लागीं बुडव्यान उलयल्लें आमी आयकता. पूण जुजे उलयना. जुजेची जीब उलयना तरी ताचे कान मात्र आमचे लागीं उलयतात. बुडव्यान जुजेच्या कानान कितें सांगलें तें सुवार्थेकाराक आनी आमकां प्रमुख जाता. बुडव्यान सपनांत जुजेच्या कानांत पुसपुसलेलें आमकां सुवार्ता जाता. सुवार्थेंत ताणें उलोवचें प्रमुख न्हय. सुवार्थेंत ताचे लागीं उलयल्लें ताणें आयकुचें आनी ताचे लागीं उलयल्लें आमी आयकुचें बारीस म्हत्वाचें जाता. पयल्यान पयलें भोडवो जुजेक दाविदाचो पूत म्हणून संबोधन करता. हें आयकुचें म्हत्वाचें. शेकी मोरी ताची पतीन आनी तिचे थंय गर्भसंभव पवित्रत्मे वरवीं जाला म्हणलें सत आमी आयकूंक जाय. सर्वाच्याकी चड कर्ण ही उतरां आमी आयकूंक जाय. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. ही उतरां देवान जुजेक उगडापी केल्ली महान उतरां. कित्याक आपले परजेक तिच्या पातकांतलें सोडोवचें ते सोडवण्याचें मिसांव जेजू तें जारी जावचे विशीं हांगा शिकोवन आसा. पूण जुजे उलयना. तो मौनपणी कार्याक देंवता. देवाच्या उतराक जुजे सगळोच कान जाता. सोडवण्याच्या मिस्तेरांच्या नियाळाक ताचें मौन पाठतळ जाता. देवाचें उतर आयकुचे दिशेन जुजे तसलें आदर्श रुपीत करचें पडटा.